आज आम्ही खास करून ही पत्रकार परिषद घेतला इतल्या खातीर की आमच्या पक्षाचे प्रमुख गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हे शेनवार 29 तारखेक काणकोणा भितर येतले आनी काणकोणच्या लोकांची गाराणी आयकतले। म्हाका खबर ना बाकी कोण करता काय कितें, पण आमचे पक्षाचे एक प्रमुख एक हें उरता की प्रत्येक असेंब्ली सेशनाच्या पयलें आमचो अध्यक्ष आनी आमचे कांय ऑफिस बेअरर वेगवेगळ्या भागांनी वचून लोकांची गाराणी आयकून घेतात, लोकांचे कागाळी आयकून घेतात, प्रश्न आयकून घेतात आनी विधानसभेक तांकां आवाज दितात। विधानसभेक हे विशय रेज करतात आनी जाका लागून कांय कडेन ह्या प्रश्नाचेर आमकां हे प्रश्न सुटावे जावपाचें आश्वासन मेळ्ळां और कांय प्रश्न मार्गी लागलात। आतां काणकोण सारक्या वाठारा भितर गावणे डॅमाचो प्रश्न आसा, आमच्या हेल्थ सेंटराचो प्रश्न परतो येता, लायटीचो प्रश्न पळय आज आमकां लायट नासतना हांगा पत्रकार परिशद घेवची पडटा। सो लायट ही मेजर काणकोण टुरिजम तालुका आसून सुद्दां काणकोणा भितर लायटीचो आपालिपावो भरपूर चल्ला। सो अशे भरपूर प्रश्न आसात जांकां वाट करून दिवपा जाय। सो म्हाका दिसता की त्या दृश्टीन आमचो अध्यक्ष मुद्दाम लोकांची गाराणी आयकुपाक येतात। शेनवार 29 तारखेक सकाळ फुडें 10:30 वरांचेर 10:30 ते 12:30 ह्या काळा भितर अध्यक्ष आमचो ह्या कचेरी भितर गोवा फॉरवर्डाच्या अवेलेबल आसतलो लोकां खातीर। आमी काणकोणच्या सगळ्या लोकां कडेन मागतात बारीक पार्टी हें की तुमी मुद्दम येयात, तुमच्या कांय बीजेपीक चडसो आवाज ना आतां, कित्याक बीजेपीचो आमदार आहा तो स्पीकर आहा, सो तो काणकोणचे प्रश्न ज्वलंतपणान मांडूंक शकना, स्पीकर असेंब्ली उलोवपाक शकना, सो स्पीकर कांय प्रश्न मांडपाक शकना। सो बीजेपी वाल्याचेय जरी प्रश्न असले जर जाय जाल्यार तांणीय बी येवचें ह्या मिटिंगेक, ह्या आमचे कडेन प्रश्न मांडपा खातीर आनी तुमचे प्रश्न जे आसात ते हांगा आमच्या पक्षाध्यक्षा कडेन दिवचे, जो असेंब्ली भितर जाता तितले आनी जमता तशे हे प्रश्नाक वाचा असेंब्ली भितर फोडटलो। सो ही आमची कळकळीची विनंती सगळ्या काणकोणकारां खातीर, जनरल काणकोणकारां खातीर आसा। सरान सगळें सांगलें आसा। बरोबर 9:30 वरांचेर आमचे अध्यक्ष पार्टीचे अध्यक्ष भौमान्य विजय सरदेसाय येतले आनी विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळ हें वर्सान वर्स हांगा वता, पंढरपुराक चलत वता, तांचें सुरवात करपाना त्या वेळाचेर तो थंय पावतलो। ताजे उपरांत 10:30 वरांचेर आमच्या ऑफिसान आसतलो, 10:30 ते 12:30 मेरेन तो आसतलो। म्हजी सगळ्या काणकोणकारां कडेन नम्रायेन मागणी आसा, खुबशे प्रश्न तुमी आमकां फोनाचेर सांगतात, खुबशे प्रश्न तुमी आमकां सांगतात ते अध्यक्षा मेरेन पावयात म्हणून। आयज अध्यक्ष काणकोणा येता, काणकोणा येतना ह्या ऑफिसान आमच्या ऑफिसान जवळ जवळ 2 तास आसतलो। तुमचे खंयचेय जरी प्रश्न आसात ते प्रश्न तुमी आमच्या अध्यक्षा कडेन मांडचे, मागीर ते एग्रिकल्चरा रिलेटेड आसत, हेल्थाच्या रिलेटेड आसत, मागीर एनवायरमेंटा रिलेटेड खंयचेय रिलेटेड प्रश्न आसात ते तुमी मांडचे। तशेंच सरान सांगलें तशें स्पीकर आमचो आमदार स्पीकर जाल्ल्या कारणान तो विधानसभेक प्रश्न मांडपाक शकना। हें फक्त आतां गेल्ल्या विधानसभेच्या वेळाचेरय बी आमच्या अध्यक्षान ही सुरवात केल्ली, ताचे पयलीं बी कांय लोक काणकोणच्यान वचून मडगांव ताका मेळ्ळे, त्या वेळाचेरय ताणें मांडले। सतत 3 असेंब्ली सेशनाक तो काणकोणचे प्रामुख्यान प्रश्न मांडत आसा आनी आतां ही सुरवात मातशी आमी मोठी केला, ताकाच म्हणलें तूं काणकोणा यो, लोकांक आनी मडगांव वचपाची गरज ना म्हणून ताका 29 तारखेक आमी दीस ठरयल्लो आसा। 10:30 ते 12:30 मेरेन तो ह्या ऑफिसांत आसतलो। तुमचे खंयचेय जरी प्रश्न आसात जाल्यार तुमी मुद्दाम ऑफिसांत येवन ते आमच्या अध्यक्षा मेरेन पावोवचे। इनफॅक्ट हांवें सांगलां की गेल्ले खेपे जेन्ना आयिल्लो कांय प्रश्न ताणें रेज केल्ले पळय ते असेंब्ली भितर रेज केले आनी तांकां सांगलें की सरकारान उत्तर दिलें कांय प्रमाणात, पूण हेल्थाचो विशय ताजें अजून पर्यंत उत्तर मेळूं ना आमकां। सो कांय सरकाराक हे इतले भेड्डी जाल्ले आसा की तांकां परतून जागोवचें पडटा आनी आमकां दिसता की एकदां सांगून जायना, 2दां सांगून जायना जाल्यार तिसरे खेपे सांगपाचें। आनी आमचो एक आसा की आतां ह्या खेपेक जर असेंब्ली हे विशय काडून जर आमकां समाधानकारक उत्तर मेळना आनी समाधानकारक ह्या प्रश्नाचें जर निराकरण जायना जर जायत जाल्यार डेफिनेटली आमचे माने तिसरो पर्याय उरता म्हणटा तो आंदोलनाचो। आमी आंदोलन करते सामके, आमी आंदोलनां मुरिल्ली मनीस। सो साम दाम दंड भेद असे 4 प्रकार जसे आसता पळय तशें आमी पयलें सरकाराक सांगून पळयलें। पेपरांनी तुमी सगळे प्रश्न हाडिल्ले आसात। सो सरकार म्हणटा जर सामकें जागरूक उरलें जाल्यार पेपराचेर येतगीरच तांणी न्यूजपेपराचेर येतगीर रिएक्ट जावपा जाय आनी काम करपा जाय। तें जायना म्हण आतां असेंब्ली वतले हे प्रश्न। असेंब्ली येवन बी जायत जर जायत जाल्यार मागीर तिसरो मार्ग
आमकां पत्करचो पडटलो.